शुभ वर्तमान. जायत्यांक आमकां कळीत आसा तशें त्या काळार जुदा आनी गलिलेया प्रांतांतल्या लग्नांनी दोन हंत आसले. पयलो हंत लग्न जातेल्यांनी अधिकृत तरान एकामेका साक्षी हुजीर दिवची कबलात, आनी दुसरो हंत सोडून एका वर्साचे अवधेंत होकलेग न्हवऱ्याच्या घरा हाडची सेरेमनी. जुजे आनी मोरयेक करार जाल्ले म्हणटना हो पयलो हंत जाल्लो म्हूण आमी समजूं येत. देखून मोरयेक तुजी पोतीन म्हणून घरा हाडूंक भियेनाका म्हणली बुडव्याची उतरां जुजे मोरयेच्या लग्नाच्या दुसऱ्या हंताक लागू जातात तें आमकां कळटा. सुवार्थेची सोबाय इतली की ती मोरी पवित्रात्मे वरवीं गर्भेस्त जाल्या म्हणून तिच्या लागीं करार जाल्ल्या जुजेक कळीत करच्या पयलें आमकां कळीत करता. मोरी गर्भेस्त आसली गजाल ताका कळीत जाली आनी ताणें तिका गुप्ती सोडची आलोचन केली. हीच ती घडी जुजेक देवान आपली आलोचन कळीत केली. देखून जुजेची गुपीत आलोचन देवाक कळली आनी देवान गुपीत दवरली गजाल आतां आपल्या दुता मुखांतर जुजेक कळीत केली. जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडल्या दुतान जुजेची महान जबाबदारी भोव सोंपेपणी सांगून दिली. ती जबाबदारी पयल्यान पयलें भियाविने मोरयेक आपली पोतीन म्हूण घरा हाडची आनी तिणें प्रसूत जावच्या पुताक जेजू म्हणून नांव दवरची. सुवार्थेच्या उजवाडान सांगचें तर जुजेक दुतान संदेश दिलो म्हणच्यागी जुजेक दुतान कितें करीचें म्हणून फॉर्मायलें म्हणयत. नांव दिवचें काम त्या काळार एका बापायचें वा आवयचें आसलें. अशें जुजेक बापायची जबाबदारी मेळ्ळी. जेजू म्हणलें नांव निर्गमन पुस्तकांतल्या जोशुआ नांवाचें मोठें रूप आनी तें साल्वासांव म्हणूनच अर्थ जाता. तें नांव जेजूक सारकें बसता. कित्याक सुवार्थेगरज सांगून दिता तशें जेजू आपले पोरजेक तांच्या पातकांतलें सोडयता. आयचे सुवार्थेंतले विशय विस्तार सविस्तार विवरणाक हे विशय आवंड येतात. पूण सार मात्र सांगचो तर जुजेच्या सपनाच्या सन्निवेशांत प्रावाद्यांनी सांगून दिल्लें देवाचें मनशा कुळाचे सोडवणेचें योजन स्पश्ट जाता. गळाई नासता हें योजन स्विकार केल्ल्या जुजेक खऱ्या अर्थान जेजू इम्मानुएल जाता. जेन्ना हे सुवार्थेक भावार्थाची प्रतिक्रिया दिता हांव तेन्ना खरेपणी देव आमचे सांगाता. शुभ वर्तमान.